नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नायजेरिया, ब्राझील आनी गयाना ह्या 3 राष्ट्रांची भोंवडी सोंपोवन भारतांत येवपाक भायर सरल्यात. तांणी ह्या 3 दिसांच्या भोंवडेंत द्विपक्षीय परिशदेंत आनी खुबशा बसकांनी वांटो घेतलो. काल तांणी गयानांत जॉर्ज टाउन हांगासर नॅशनल कल्चरल सेंटरांत भारतीय समुदायाक संबोधीत केलें. ह्या वेळार तांणी उलयतना सांगलें, भारत बेगीनूच संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली अर्थवेवस्था जातली. भारतांतल्या तरणाट्यांनी देशाक संवसारांतली सगळ्यांत व्हड 3री स्टार्टअप परिसंस्थेचो लौकीक प्राप्त करून दिला. भारताची उदरगत ही प्रेरणादायक जावन आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. Both India and Guyana are proud of our rich and diverse culture. We see diversity as something to be celebrated, not just tolerated. Our countries are showing how cultural diversity is our strength. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज हैदराबादात लोकमंथन कार्यावळींत वांटो घेतलो. देशांत विविधता जरी आसली तरी देश एकठांय दवरपाचें काम भारतीय संस्कृतीन केल्लें आसा. देखून भारतीय संस्कृतीन भाशेक प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा अशें ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. जब हम भारतीय संस्कृति की विविधता तथा अनेकता में एकता की बात करते हैं तो एकता का भाव ही मुख्य भाव होता है. विविधता तथा अनेकता हमारी मूलभूत एकता को इंद्रधनुष ही सुंदरता प्रदान करता है. हम चाहे वनवासी हो, ग्रामवासी हो या नगरवासी हो, सबसे पहले हम सभी भारतवासी हैं. नामनेचे रेव कलाकार सुदर्शन पटनायक हांणी फाटल्या 2 दीस आपल्या वांगड्या सांगातान मिरामार दर्यादेगेर काम करून रेवेंतल्यान शिल्प साकारून भारतीय चित्रपट आनी संगीताच्या 4 नामनेच्या व्यक्तींक आर्गां ओंपली. हातूंत अक्कीनेनी नागार्जुन राव, तपन सिन्हा, मोहम्मद रफी आनी राज कपूर हांचो आस्पाव आसा. पणजे हांगा मिरामार दर्यादेगेर रेखाटलेल्या कलाकृतीचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तावण केलें. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी सुदर्शन पटनायक आनी तांच्या वांगड्यांचो शाल आनी स्मृतिचिन्ह दिवन भोवमान केलो. ही कलाकृती इफ्फी सोंपेमेरेन मिरामार दर्यादेगेर आसतली आनी लोकांनी ह्या कलाकृतीक भेट दिवची असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो. Patnaik is from the Orissa. This is a sand sculpture. हांगासर जे केला त्या खातीर पयली हांव सुदर्शन पटनायक हाचें खूब खूब अभिनंदन करता. दिस इज अ ट्रिब्यूट फॉर द लिजंड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. ह्या 4 जाणांच्या खातीर जो ट्रिब्यूट हांगासर दिवपाचो जो NFDCन ठरयलो एक वेगळ्या पद्दतीन खरोखरूच म्हणजे गोंय आनी सँड आमी ताका सँड सी आनी सन ह्या हातूंतल्यान खरोखरूच हो सँड स्कल्पचर जो आसा पळय न्ही, इट इज वन ऑफ द एक बीग मॅसेज ही पुराय ग्लोबली वतली हाचो म्हाका विश्वास आसा. हांव NFDC पुराय टिमीचे आनी तांच्यांनी थीम करून सुदर्शन पटनायक हांच्यांनी जो हो स्कल्पचर केला त्या बद्दल खरोखरूच मना पासून ताचें खूब खूब अभिनंदन करता. एक इफ्फी ह्या लेवलाचेर पर्यंत अशा पद्दतीचो आर्ट तयार तांच्यांनी हांगासर केलो त्या खातीर तांचें खूब खूब अभिनंदन. भारतीय नुस्तेमारी बोट मारथॉमा काल सांजे गोंयांत भारतीय नौदळाच्या एका बोटीक आदळ्ळी. ह्या नुस्तेमारी बोटीन 13 खलाशी आशिल्ले, तातूंतल्यान 11 जाणांक वाटावपाक यश मेळ्ळें. 2 जाणांचो सोद अजून चालू आसा अशें सुत्रांनी सांगलां. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांच्या वांगडा साबरमती चित्रपट पळयलो. चित्रपट पळयल्या उपरांत तांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें की हो चित्रपट वस्तुस्थितीचेर आदारीत आसा. असले चित्रपट खूब कमी प्रमाणात तयार जाता.
साबरमती चित्रपटाची निर्मिती केल्याबद्दल दिग्दर्शक, निर्माते आणि हेर कलाकारांची तोखणाय केली। गोंयांत हो चित्रपट टॅक्स फ्री करपाचो आपलो विचार आसा अशें तांणी मुखार सांगलें। द साबरमती रिपोर्ट ये मूवी स्क्रीन करने के लिए, देखने के लिए मैं, मेरे साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष MP श्री सदानंद शेठ तानावड़े, मिनिस्टर माविन गुदीनो, बाकी रेस्ट और पार्टी के ऑफिस बेयरर्स 200 कार्यकर्ता के साथ आज हमने ये मूवी देखी। एक्चुअली द गोधरा हत्याकांड का जो फैक्चुअल रिपोर्ट्स है, द साबरमती रिपोर्ट्स के कारण ही वो लोग एक्चुअल रिपोर्ट लोगों को पता चला। मैं सही में जो द साबरमती रिपोर्ट्स के सभी डायरेक्टर्स और जो सभी प्रोड्यूसर और कलाकार, इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कोई कभी कभी द एक्चुअल फैक्ट पे बहुत ही कम लोग फिल्म बनाते हैं और जो एक्चुअल स्टोरी पे बहुत कम लोग ही इस तरह की फिल्म बनाते हैं, तो इसीलिए मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और फिल्म के माध्यम से ज़्यादा एक्चुअल जो फैक्ट है वही लोगों के सामने आता है। द साबरमती रिपोर्ट्स के फिल्म के कारण ही मैक्सिमम पब्लिक इस एक्चुअल रिपोर्ट के बारे में जान चुके हैं। फिर एक बार मैं इस जो मूवी के सभी डायरेक्टर्स और सभी के लेके बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। काल बेरेस्तारा भारतीय जनता पक्षाच्या कोर कमिटीची बसका जाली। या बसकेक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे, सभापती रमेश तवडकर तसेच हेर वांगडी हजर आशिल्ले। या बसकेन मंत्री गोविंद गावडे आणि सभापती रमेश तवडकर हांच्या वादाविशीं भासाभास जाली। या वेळार प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे हांणी सगळ्यांक स्पष्टपणान सांगलें तांच्या मनान जी नाराजगी आसा ती मुखेलमंत्र्यांकडे वा तांचेकडे उलोवन दाखोवची अशें जालें जाल्यार ताचेर तोडगो काडूंक मेळटलो। पण भायर एकामेका आड उलयल्यार वा एखाद्या मंत्र्यांच्या प्रगतीचेर टिका केल्ल्यान चुकीचो संदेश लोकां मदीं पसरपाक शक्य आसा अशें प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे हांणी सांगलें। भारतीय जनता पार्टीची कोर टीमीची बैठक आशिल्ली आणि त्या बैठके भितर आमी विविध असे विषय, संघटनात्मक, पॉलिटिकल, ऑर्गनायझेशन सगळे विषय, कारण जालें कशें की महाराष्ट्र इलेक्शन असल्या कारणान आमकां ती मिटींग घेवपाक मेळुना आणि फाल्यां आमची दिल्ली हांगासर मिटींग आसा पार्टीच्या निवडणुकीच्या संदर्भात आणि म्हणून ती मिटींग आमी आज घेतली, कारण 25 तारीखच्यान पार्लिमेंट सेशन मागीर परत सॅटर्डे संडे सोडलें हांव हांगा अवेलेबल आसना आणि म्हणून ती आज मिटींग घेतली। एक गोष्ट म्हणजे आमची प्रायमरी मेंबरशीप ही जे आमचे टार्गेट आशिल्लें 4 लाख ते आज आमचे 4 लाख प्लस पूर्ण जाले आणि हातूंतल्यान रिटर्निंग ऑफिसर जे आसात त्यांच्या संदर्भात विविध आमचे निवडणुका ज्यो आसात बूथ पासून आमच्यो स्टेट पर्यंत आणि मागीर नॅशनल, आणि त्यामुळे बुथाच्यो निवडणुका ऑलमोस्ट सुरू जाल्यो बऱ्याच मतदारसंघात। वर्कशॉपाय आमची सगळी पूर्ण जाली, 40-40 मतदारसंघात वर्कशॉपां पूर्ण जाली, कारण बरेच जण महाराष्ट्राच्या निवडणूक असले ताका लागून 15 मतदारसंघ जे आसात त्याचा एक 27-28 तारीख पर्यंतचे प्लॅन केल्ले आसा। एज पर प्लॅन आमच्यो ऑर्गनायझेशनच्यो रिटर्निंग ऑफिसरांच्यो ज्यो वर्कशॉपां आसात ती कंप्लीट जातली। एफिएस्टा म्हळ्यार सिनेमा, संस्कृती आणि इतिहास हांच्या मिश्रणाचेर आधारीत कार्यावळीचें उक्तावण 55व्या आंतरराष्ट्रीय महोत्सवान जालें। ह्या कार्यावळीक माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू, अक्की नैनी, नागार्जुन राव आणि रिबन कापून प्रदर्शनाचे उक्तावण केलें। ह्या वेळार उलयतना जाजू हांणी सांगलें की भारतीय सिनेमाचो इतिहास हो खूब व्हड आसा आणि तो राजा हरिश्चंद्र फिल्मा पासून सुरू जाता। इफ्फीच्या माध्यमांतल्यान आमच्या फिल्माचे गिरेस्त दायज तरणाट्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न चल्ला। डायोसिशियन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन मीडिया हांणी सेंट झेवियरच्या पवित्र कुडीच्या 18व्या प्रदर्शन सुवाळ्यांत एक टपाल कवराचें अनावरण केलें। हे टपाल कवर खूब खाशेले जावन आसा आणि ते भारतांतले एकमेव कवर जावन आसतले। या टपाल कवराच्यो प्रती खूबश्यो उण्यो आसून जो कोण पयली येता ताका पयली मेळटली। भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मदीं बोर्ड गावस्कर ट्रॉफीचो पयली टेस्ट मॅच ऑस्ट्रेलियांतल्या पर्थ मैदानाचेर सुरू जाली। भारतीय पंगडाचे मुखेली जसप्रीत बुमराह हांणी कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतिल्लो। भारताची सुरवात खूप वाईट झाली। भारतान आपल्या पहिल्या खेळान 150 धांवड्यो केल्यो। पहिलेच फावट टेस्ट मॅचीन खेळपी नितीश कुमार रेड्डी हांणी सगळ्यांत चड म्हळ्यार 41 धांवड्यो काडल्यो।
ऑस्ट्रेलियाचे खेळगडे जोश हेझलवूड हांणी 4 गडे बाद केले. निमणी बातमी हातान आयली तेन्ना ऑस्ट्रेलियान 7 गडे वगडावन 67 धांवड्यो काडिल्ल्यो. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.